मुख्यमंत्र्यान सचिवाक कशे पद्दतीन अधिकार दिल्यात तो नोट हायकोर्टात ही केस व्हरपी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राजनान पब्लीक केल्लो. काँग्रेसीन आयतारा मुख्यमंत्र्याचो सचिव मुख्यमंत्र्याच्या नांवान कश्यो सयो मारतात तेच डॉक्युमेंट मिडिया मुखार दवरले. चल्ला ते सगळे खंय कायद्या भायले. चीफ मिनिस्टराच्यो जावं मिनिस्टराच्यो हे ओरली हे कोण रेकॉर्ड करपाक शकना ना तर त्या ह्या रुल्सांक खंयच फिट जायना. हे रुल्स म्हणटा कितें तूं पावर डेलिगेट करपाक शकता. तो कितें म्हणटा दॅट आय वील डिक्टेट म्हणजे आपूण सांगतलो आनी सेक्रेटरी थंय सायन मारतलो. डेलिगेशन ऑफ पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर टू ऑफिसर्स अजून सुद्दां केल्ली ना. ह्यो सगळ्यो डिसिजन तो नल अँड वॉयड म्हूण डिक्लेअर करपाक शकता मुखालो सरकार, कारण थंय मुख्यमंत्र्याची ताका मान्यता ना. हांगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बरयला आनी थंय बरयलां CM हॅज अप्रूव्ड. हांगा CMाचो खंयच सील ना, CMाची खंयच सायन ना. आनी सायन कोण मारता? प्रिन्सिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर. ही ह्या सरकाराची इल्लिगलां कामां आनी असल्यो कितल्यो फायली आसात 3000 वयर. तेन्ना ह्यो सगळ्यो ह्यो इल्स आर सब्जेक्ट टू स्क्रुटिनी. आमी मुख्यमंत्र्याक मनोहर पर्रीकराक सांगपाक सोदतात की गोवा इज नॉट युअर पर्सनल प्रॉपर्टी. पर्रीकर कुड हॅव अपॉइंटेड हिम हिज पर्सनल सेक्रेटरी एज द चीफ मिनिस्टर. ताका कर मरे प्रोविजनय आसा न्ही 6 म्हयने, तुका कांयच प्रॉब्लम ना. ताका जर चीफ मिनिस्टर कडेन तुका रावपाक जाय, तुका ती ग्रीड आसा सारकी पावराक घट्ट धरून रावपाक जायनासतना सुद्दां डेप्युटी CM कर ताका आनी ताका पावर दी सायन मारपाक. डेप्युटी CM करपाक जायना जाल्यार कमी कमी एक्टींग CM तरी कर ताका. आय थिंक इट्स कृष्णमूर्ती आनी दुसरो कोण तो जोशी. कोणाक खबर आसा ते मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस केलांच अशें म्हणून. मुख्यमंत्र्याचे कडेन प्रूफ कितें उरता? मुख्यमंत्री जर कितें हें करता अकाउंटेबिलिटी कोण? अकाउंटेबिलिटी इज मेड द कॅज्युअलिटी in as much as there will be no proof of such decisions ever been taken by the chief minister. राजनान मुख्यमंत्र्याचो हेल्थ स्टेटस जाहीर करपा विशीं घाल्ली याचिका भायर मारल्या उपरांत कोर्टा मुखार येवंक नाशिल्ले एक डॉक्युमेंट आतां कोर्टा भायर सरूंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.